माझे नाव सगीरा. हे अनस्टिच पीसीस येता. पण पयलीं येवन सांगपा पडटा काय ना एक माझे एक कपडे शिवपा म्हटल्यार कितले दिवस घेता तुमी आता हे कपडे पळया हे पहिले अनस्टिच येयलेले हे हां. आणि हे आम्ही ब्लाउज कापून शिवला. आतां गोंयकारांक खुबशे गोंयकारांक आतां फेस्ताक कसले ओकेजन जाले गोंयचे ट्रेडिशनल स्टायलीन जर तुमकां कपडे शिवपाचे आहा ते खंय शिवपाक मेळटले ते हांगासर आतां सावथ हॉलान येयल्लो आसा हांव आनी हे दुकानाचें नांव आसा माय चॉयस. कितें नांव दुकानाचें नांव माय चॉयस. हे आमचे गोंयचे बाय आनी हे तुमकां गोवन स्टायलीन म्हणजे स्टीच जाले आनी अशे खुबशे ते एक्सप्लेन करतले ते बरे एक्सप्लेन करतले ते ताका विचारया आमी सगीरा बी. ते तुमकां सांगतले हांगा ते कितें कितें तुमकां ऑप्शन्स आहा आनी कितें कितें तेंच्यांनी शिवता. हे बाय पणजेचे गोंयां पणजे आतां हांगा हैसर येवन तांकां 10 वर्सां जाले. तर बाय नांव कितें तुमगेलें? माझे नाव सगीरा. सगीरा. आनी गोंयां खंय? गोंया पणजे रावता हांव. पणजे. हय 70चे चेडूं हां हां. पणजे काजार करून दिला. आनी कितले वर्सां जाले तुमकां हांगासर? हांगा जाली आमकां 10 वर्सां पूण हांगा येवन हे मार्केटान येवन म्हाका 5 वर्सां जाली. हां हेजे पयलीं दुसरे कडेन आसलेले. हय हय दुसरे कडेन आसलेले. ओके. आनी आतां गोंयचे जे कितें कितें म्हणजे ते स्टीच जाले कितें कितें शिवता तुमी सगळे स्टायल? ए लायन ड्रेस आणि अम्ब्रेला लांब गाऊन वेडिंग गाऊन सगळे शिवता. काजराचे बी सगळे? हय काजराचे बीन सगळे शिवता आनी ऑल्ट्रेशनूय करता. व्हडले व्हडले ड्रेसां म्हारग आसता ते व्हडले हांगासरले 1,500 2,000 जावं 5,000चे सगळे वेस्टर्न ड्रेसीस लेगून आमी ऑल्ट्रेशन करता आनी शिवताय जाय जाल्यार बरे बरे शिवता. हे पळय असले शिवता. हे पळय असले जाय जाल्यार आमी हे सगळे रेडी करून दिता. असले हे सगळे हे न्यू असले ऑल्ट्रेशनूय काडटा शिवताय. हे पळय असले असले बरे एकदम प्रोफेशनल. हय असले म्हणजे खूब ऑप्शन्स आहा. हय ऑप्शन खूब आसा. जाय जाल्यार पॅच वर्क करूंक जाय ड्रेसांक जाल्यार पॅच वर्कूय करता. असले हे पळय धाकटे भुरग्यांचे शिवता व्हडल्यांचे शिवता सगळे. आतां थोडे दिसान हांव व्हडली एम्ब्रॉयडरी मशीन हाडटले ताका हांगासरले 10-15 हजार पडटा तेय हाडटले. ते कंपन्यांची नांवां बीन घालता पळय तसली हाडटले आनी एम्ब्रॉयडरी जाता बरी. साडयो भर ड्रेसां भर बीड वर्कूय जाय जाल्यार करून दिता आमी. ओके ओके. हय आनी दादल्यांचे सूट जावं पॅन्ट कोटाक झीप घालपाक जाय रेनकोटाक बीन जाल्यार करून दिता आमी. ऑल्ट्रेशन मॅन आनी लेडीज सगळे करता. हय आनी सलवार सूट घागरा चोली हे शरारा घरारा एनी कितेंय जावं साडी ब्लावज साडी हय हय साडी टू रेडी टू प्लीज साडी ते करून दिता सगळे करता. ओके. पळय आतां हे कपडे पळया. हे पळय अनस्टिच येयलेले हे आनी हे आमी ब्लावज कापून शिवला. हे रेडी केला. हे पळय हे ब्लावज हे एकाच म्हणटा घागरा चोली. हे घागरा चोली न्ही? हय हे स्लीवलेस शिवून घेतला तेंच्यांनी. ओके. हय हे म्हारग हांगा 1,500 बीन तशे हांगा हे 1,500 सभ्यसाचीचे म्हणटा ताका. हय ही एम्ब्रॉयडरी सगळी न्हू बारीक. ओके. असलीच मशीन हाडटले ते हांव. हे तुमी फुल तुमी शिवला? शिवला. हे पिसीसाचे येता ते मागीर कापून शिवला. हे ओके. हेजे अनस्टिच पीसीस येता. थोडे येता फकत झीप घालपाचे येता. ओके. थोडे येता फकत हे पीसीस कापून आमी शिवपाक जाय. ओके. ते हे सायजीन ते व्हडले येता आमी सायज रेडी केला तेजी. ओके. सगळे पीसीस कापून आनी हे तेजो पीस येता अनस्टिच पीस येता. ते सगळे कप्स बीन घालून हे रेडी केला तेजो ब्लावज. ओके. हे पळय ही एम्ब्रॉयडरी अशी येता ती. हय आनी अशे ड्रेसां बीन येता. आतां मातशें ऑफ सीजन आसा न्हू लो सीजन आसा. सिजनान खूब येता रातची पडटा हांगा जागो नासता शॉपार. पण पयलीं येवन सांगपा पडटा काय ना माझे एक कपडे शिवपा म्हटल्यार कितले दिवस घेता तुमी कोणाक ना आतां पळय ऑक्टोबर टू जानेवारी फेब मेरेन आमी 1 विका भितर दिता. 1 वीक 2 वीक लागता अशें म्हणजे कस्टमर सांगता न्हू टायम तशें दिता आमी. आनी मागीर मार्च लागलो न्हू मार्च ते जून जुलय ऑगस्ट मेरेन आमचे फूल सीजन आसता. हय चारूय वाटेन लोक ऑल्ट्रेशनाक हाडटा शॉपकारांय बाकीचे कस्टमरूय ऑल्ट्रेशनाक हाडटा आनी तशें स्टाफूय आसा म्हाजे 5-6 स्टाफ आसा.
ओके 6 जाण बसला कामाक आनी जाय जाल्यार टायमार दिता आमी ओके, पूण एकूच करचें पडटा हांगा कितें आसता चड कामां येता आनी चड तकली इराड जाल्लेली आसता मातशें फोन करून येयत जाल्यार उपकार तेंचे आमकां उपकार मातशें टायम घेवन येयत जाल्यार आनी तशें रश करून घेयना टायमार आपयता अशें फोन करून सांगिना अमके टायमार यो तूं ट्रायल कर आनी व्हर अशें सध्या म्हटल्यार ऑलमोस्ट तुम्ही बिझीच आसता आनी तेजे वयल्यान शॉर्ट टायमार मातशे त्रास हय ऑफ सिजनान मातशें फास्ट मेळटा हय आनी रेट वायज बीन एक स्थित शिवपाक जाय म्हटल्यार एग्जांपल एक सांगता पळय एक आसा आमचे कोणाचेय जावं एक आसता आमी गोंया रावन येयलेले मनीस आनी आमी हांगा येयले जाल्यार 5 पावंडाचे वॅल्यू आमी थंय 500 करता एक्झॅक्टली हय ते हांगा जायना न्हू हांगा इतलेच शॉपाचे पळय 1500 1700 रँक आनी मागीर ते आमकां जावपाक जाय आनी ते तितलेच पेमेंटान आतां गोंया आमी 4-5 हजार दिले जाल्यार बसता कामाक 5-6 हजार दी जाल्यार बसताले कामाक आतां तेच अगर हांगा सांगीत ते विकाक 50 पावंड म्हयन्याक 50 पावंड घेवन बसचे ना न्हू दिसाक 50 पावंड दिवचे पडटा नाजाल्यार 60-70 जशे कारिगर आसा तशे बसत जाल्यार तशी रेटूय सांगची पडली न्हू आमकां आमी 55 सांगी जाल्यार लोक धांवता आवय इतले काय म्हणटा तितले जायना न्हू तितले घेतले बिगरूय जायना एक ड्रेस शिवपाक 3-4 वरां वयताच मागीर ते कारिगरांक दिवंक जाय न्हू आमकां तशें रिजनेबल रेट ना लोकांनी चिंतून ना लोकांनी चिंतूंक जाय न्हू आमी कामाक वयता जाल्यार आमी थंय 11 पावंड 10 पावंड घेता तशें टेलराचे तशेंच आसतलें कितें तरी हे चिंतूंक जाय टेलरा कडेन न्ही जाल्यार सगळे गरीब डाव मारता आमी गोंयांत शिवता म्हणून तशें करूंक जायना न्हू हांगाय ना हांगा जोडटा म्हळ्यार हांगाच गव्हर्मेंटाक कितें तरी दिवपाक जाय न्हू सगळेच आमी भायर करीत जाल्यार आमी येयला न्हू जोडपाकूच आतां कोणाक जाय जाल्यार जायत न्ही ते जायत ना तशे खूब गोंयकार आसा खूब शिवता ते म्हणटा गोंयचे आमकां नाका तुमी शिवा हांगाच म्हणून खूब आसा टायम बी लागता न्हू तूं गोंयांत वयतलो केन्ना घेतलो केन्ना आनी करतले केन्ना हिंगा जे लोकेशन आतां रिसेंटली आतां नेट ओपन जाला हे तेजे पयलीं हांगाचा सिनेमा आसलेले न्ही हय सिनेमा आसा ना जाली हे मार्केटाक 10-15 वर्सां जाली पूण म्हाका 5 वर्सां जाली हांगा 5 वर्सां तांकां जाली हांगा आनी दुसरी कडेन आनी हांव आसलेले 5 वर्सां थंय घरानूच घातलेले मशिनां आनी बसलेले मागीर म्हाका अशें दिसलें की चल भायर सरया घराचे आनी बिजनेस घालुया कित्याक गोंयांय म्हाजें तशेंच आसलेलें घराचे भायरूच आसलेलें ते हांव घराचे भायरूच हांव सोल्ले आनी हे केले घातले आनी घराचे भायर असले 4 लोक दिश्टी पडटा टायमपास जिवाकूय बरें दिसता आनी कामूय बरें जाता टायमपासूय जाता आनी काम करपाक मन करता आनी न्यू कस्टमर मेळटा एवरी डे न्यू कस्टमर एवरी डे ती शॉपकारां रेडीमेड विकता न्हू ते एवरी डे न्यू कस्टमर हाडटा तशें अशें दिसना की आमी लंडनाक आसा आनी दीस बेजारून असो वचना न्यू कितें तरी हे कर आनी मन येता काम करपाक तशें घरान डिफरन्स घराचें काम वेगळें आनी भायर येयले सीन्स वेगळे तर तुमकां कितें शिवपाचें आहा जाल्यार तुमी हांगासर येवपाक शकता डायरेक्ट ना फोन नंबर ते फोन नंबर वयर आहा थिंगा बरयतले बाकीचे एड्रेस तुमकां डिस्क्रिप्शनान मेळटले हे शॉप आनी तेजे फुडेंच आहा हे रेस्टॉरंट केन्ना येयल्यार पळयात सगळे सूट जाले मागीर लग्नाचे जाले मागीर भुरग्यांचे कपडे आनी भरपूर जे गोंया आमी ते शिवता न्ही कपडे ते भशेन एनी पॅटर्न आमी उबे करता आनी हय जे झीप बीप घालता भुरग्यांचे पळय झीप बीप वयता अशी जे रेनकोटाक बी झीप घालता पळय जॅकेटाक जॅकेट झीप हय सूट बा जेंट्स सूट पॅन्ट हे सगळे आमी वेस्ट टायट करपाक वेस्ट लूज करपाक मागीर पॅन्ट शॉर्ट करपाक टायट करपाक हे सगळे करता आतां म्हाजेच भुरगे कितें करता स्कुलान वयता न्हे जॅकेटी घेता तेंच्यांनी सारके वापरना तेंच्यांनी आडमुठी ओडप अशें आनी म्हारग जॅकेटीचे झीप उडयता एक एक्झाम्पल हय म्हाजेच कडेन आतां कमीत कमी 7 ते 8 म्हज्या भुरग्यांची जॅकेटी न्यू जॅकेटां ते झीप गेले आतां एक एक्झाम्पल एक जॅकेटीचे झीप घालपाक कितले पडटा उरतले झिपीचे 3-4 पावंड कशी घेता तशी बरे क्वॉलिटीचे 5-6 पावंड म्हाजे कडेन झीप आसा आनी घालपाक सदां 10 पावंड घेता आनी व्हडले जॅकेटेक 15 पावंड घेता एकदम बरें आहा आतां 100-150 पावंडाची जॅकेट
तेतून झीप गेले ते वेस्ट जाले न्ही तेतून तुमकां 15 पावंडान झीप घालून मेळ्ळ्यार एकदम बेस्ट म्हणजे बऱ्या क्वॉलिटीची हय झीप ते हांव इंडियेच्यान मागयता न्हू जीपी हांगाच्यान मेळना हांगा जीपी बीन हांगा कितेंच माल मेळना आमकां टेलराक 15 पावंड बरेच डील हा खरें सांगता 15 पावंड बरेच डील हा हांवें घातलेले एक 5-6 वर्सां पयलीं झीप 25 पावंडान ते बरे एडिडास बरे क्वॉलिटीचे आसलेले ना तशें म्हारग घेवपी टेलर खूब म्हारग घेता पूण हांव गोंयकारांक गेले जाल्यार म्हाज्यान जायना न्हू घेवपाक तशें रेट बरे आहा गोंयकार तेजे वयल्यान म्हणून कळटा रेट बरे आहा म्हणून तर हे सगळे तुमचे कामां हांगासर जातले तर येवन पळयात आनी तुमचे काम कशें आसलेलें तेय म्हाका सांगात तर बाय देव बरें करूं तुमकां कोंकणी टीव्हीचेर येवपाक आनी तुकाय देव बरें करूं तुजें बरें चॅनल चलूं आनी देवान तुका खूब दिवं आनी तुजें सदांच हांव फेसबुकार ते कुकचे पळयता सदांच बरें आसता आनी हांवें करून पळयलां टेस्टी जाता तुजें हें आनी हांव आमी गोंयकारांक आमच्या गोंयकारांचें जेवण जाय न्हू एक्झॅक्टली आनी आमी रांदता तशें सदां रांदली जाल्यार आमकां एक दुसरी टेस्ट जाय म्हणून हांव तुजें ते सदांच यूज करून पळयतात जितलें सांगता पळय तूं ते बरें टेस्टी जाता तुजें जेवण हें देव बरें करूं पयले शेफ डॉन पळयात भरपूर रेसिपी तुमकां पळोवपाक मेळटले आनी पळयत रावा कोंकणी टीव्ही तर हे बाबा तुम्ही नाव ऑलरेडी सांगलें आसा एड्रेस आनी लोकेशन हे सगळे तुमकां हांगासर व्हिडिओचेर पळोवपाक मेळटलेत आनी त्याच भशेन डिस्क्रिप्शनान बी हांव बरोवन दितलो तांचे फोन नंबर बी आसतले डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करा आनी पळयात येवपाचे पयलीं मातशें फोन करून पळयात कितले बिजी आहा त्या भशेन सांगला तेंच्यांनी खंयचे म्हयन्यान तेंच्यांनी बिजी आसता हे तुमकां ना कळटलें न्यू दिवपाक जाय जाल्यार तशें विचारून अशें ऑल्ट्रेशनाचें एनी टायम येयत जाल्यार जाता ओके आनी सॅटर्डे संडे आनी एक्स्ट्रा 2 कारिगर म्हाजे आसता बेगीन मेळटा ऑल्ट्रेशनाचे बेगीन मेळटा ओके न्यू शिवपाक जाय जाल्यार मातशें टायम दिवपाक जाय न्हू अचानक जायना ऑल्ट्रेशनाचे आमी दिता अर्दे वरान दिता 1 वरान दिता तशें दिता हय तर मेवचे पळयत रावा कोंकणी टीव्ही देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक ओके तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही तेन्ना देव बरें करूं